किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावों कोणशा गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशांत एकामेकां वद्द वरण सोलवंत आसता आनी सबार फावटी फुड्यांनी सांगचें आसा जेजू जिवन जालो वा जिवन जावना हें आमकां कित्याक पडून वचूंक जाय आमी ताणें कितें शिकयलां तें बऱ्यान पडल्यार जायना गे हो वाद आमी मानून घेवंक जाता गे वा जायना ह्या विशयांत आज नियाळ करया वय थोडे म्हणटात जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां तितलें गरजेचें न्हय पुनर्जीवन जालां पुनर्जीवन जावना आमकां कितें पडोन गेलां पूण ताचो संदेश गरजेचो म्हूण पूण सान पावलो हो वाद तिरस्कार करता कोरिंथीकांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत जेजू म्हणटा जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ तुमचो भावार्थी व्यर्थ पळय जर जेजू पुनर्जीवन जावंक ना जे कितें आमी परगट करता तें व्यर्थ युजलेस तातूंत कांयच थिरल ना तशेंच तुमचो भावार्थी व्यर्थ तितलेंच न्हय आमी देवाचे फडकेरे साक्षी जाता कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयलां म्हणून आमी साक्ष दिल्या कित्याक मेल्लीं जिवंत जायनान तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवन करूंक ना म्हूण जालें कितलो आपुरबायेचो वाद सान पावलो हांगासर मांडटा म्हणटाना म्हाका भोवन आनी भयणीनो जेजू पुनर्जीवन जाला ना तें आमकां गरज ना ताचो संदेश मात्र घेवया अशें सांगचें सोमाने कित्याक म्हळ्यार ताचें पुनर्जीवनपण आनी ताचो संदेश आमी दोन वांटे करूंक जायना एकाच नाण्याची दोन कुशी आसले बरे कित्याक जें कितें जेजून शिकयलां तें सकड ताच्या पुनर्जीवनपणाक मरणा आनी पुनर्जीवनपणाक लोकांक तयार करता आनी ताच्या सगळ्या शिकवणेचें शिखर जावन आसा जेजूचें पुनर्जीवनपण त्या देखून आमी सांगूंक जायना की
तुझे पुनर्जीवनपण तुझे मरण आमकां गरजेचें न्ही, तुजो संदेश मात्र आमकां गरजेचो म्हणून. आनी म्हाका भोव न्हू भयणीनो, हो गुठो हो मिस्तेर आमच्या जिविताकी बारीच गरजेचो. जे आमी आतां भावार्थान जियेता जाल्यार तें जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं. जेजू पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमकां भावार्थ खंय थावन आसा. शिसांनी भावार्थ परगट केलो जाल्यार न्हय ताच्या जल्मात न्हू जे मोरयेक अशें अशें जालें, मागीर जुजे अशें अशें जालें, जेजू हांगासर जल्मलो, ल्हान व्हड जालो, थंय थावन न्हय. शिसांनी परगट केलें खंय थावन न्हू, जेजू मेलो आनी जेजू जिवन जालो, थंय थावन तांणी शिकोवन आरंभ केली आनी त्या उपरांत ते पाटींग गेले. त्या देखून आमी आमचो भावार्थ आज आमी जियेता जाल्यार तें जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक लागून. आनी अकरेक मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी हर एकले आमच्या पुनर्जीवनपणांतय बरोवसो दवरनासा. आमच्यो विनाशी कुडी जेजूच्या त्या महिमे बरीत कुडींत भाग घेतल्या म्हणून आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. इगर्ज मातेची शिकोवन आमकां शिकयता. तशें म्हणटना जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत बरोवस आमी दवरिना जाल्यार आमी कशें ताचे संगी पुनर्जीवन जातलें हांव. त्या देखून म्हगाल भोवन आनी भयणीनो, जेजूची शिकोवन आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण हें सांगता वचो जेजून न्हू एकाक आनी एका तावन वांटें करूंक जायना. परत्यान सांगता तीं दोनीय एकाच नाण्याची दोन कुसां आसलेलीं बरी. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत सबार वाद विवाद आसात. ताचे पैकी थोडे असोलो एक वाद मांडटात. कित्याक म्हळ्यार जेजू कुडींत जिवंत जावंक ना, बगार आत्मीक रितीन मात्र जिवंत जालो. हो वाद सारको गे. जेहोवा विटनेसस हे सांगतात जेजू कुडीन उठोवंक ना, बगार आत्म्यान तो उठलो, स्पिरिच्युअली रेझोरेक्टेड म्हणून. पूण हे पवित्र पुस्तकाच्या सांगणेकच विरोध जावन आसा. पवित्र पुस्तकच सत म्हणून पातयेवचे हे जे कितें काथोलीक पातयेतात संप्रदाय ताका पातयेनातले हानी अशें सांगचें कशें. कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तकातच आमी पळयता की जेजू आत्म्यान मात्र न्हय आपणाच्या कुडीन सयती पुनर्जीवन जालो. लुकाचो वांजेल अध्याय 20:4 वळी 30:6 40:3 पर्यंत जेजू ते उलोवन आसतना तांचे मदेगात उबे जाता आनी म्हणटा शांती तुमकां. आनी एकच फावटी ते भियेतात, कोण हें मेल्लें गाय म्हणून. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी भियेतात कित्याक, तुमी घाबरल्यात कित्याक, तुमच्या काळजांत कित्याक बें. म्हजे हात पळया, म्हजे पांय पळया, हांवूच तो, म्हाका आपडून पळया. एका मेल्ल्याक एका भुताक हात आसनान पांय आसनान, पूण पळया हांगासर हांव आसा, म्हाका आपडून पळया. आनी उपरांत तो म्हणटा तुमचे लागीं कांय तरी खावंक आसा. आनी तांणी ताका बाजरली मासली दिली आनी ताणें तांचे मुखारच केली. पळया जेजू ह्या एका दृश्टांता मुखांतर सांगता की तो केवल आत्म्यान जिवन जाल्लो न्ही, स्पिरिच्युअल रेझोरेक्शन न्ही, बगार तो ताच्या कुडीनच जिवन जाला. आनी इगर्ज मातेची शिकोवन आमकां सांगता की by means of touch and the sharing of a meal, the risen Jesus establishes direct contact with his disciples. तो बाजरली मासली खावचे मुखांतर आनी तांचे संगी जेवणान भाग घेवचे मुखांतर त्या शिसा लागीं एक डिरेक्ट कॉन्टॅक्ट तो आसा करता. कशें संवसारी आसतना तो तांचे सांगाता जियेलो, तांचे सांगाता तो जेवलो, तांचे सांगाता तो भोवलो, अशेंच पुनर्जीवन जाल्लो जेजूय तांचे सांगाता तांकां दिश्टीक पडटा आनी तांचे सांगाता जेवता भोंवता. आनी अशें तो केवल आत्म्यान मात्र जिवन जाल्लो न्ही, ताच्या कुडींतय जिवन जाला म्हणचें सत तो परगडटा. तुमच्या सवालाक जाप मेळ्ळी मू?
जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या त्या गणिता विशयांत वांजेलाने मी वाचतां. मात्र न्ही वांजेलांनीच आमकां सांगलां ह्या एका महान गणिता विशयांत सगळ्यांक एकाच रितीची अभिप्राय नातली. थोडे म्हणटले जेजूची कूड लिपोवन दवरल्या वा जेजू मेल्लो न्हय, जुदासा कुर्सार चडुल्लो, जेजू ताच्या पयलींच सो उठोन गेला, असले सबार संगती आमकां आयकूंक मेळटात. तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत निजायकी पवित्र सभेची शिकवण कितें? जेजूचें पुनर्जीवनपण जायत्यांनी सवाल केला आणि ते सत न्हय, ती फोटो ती एक भ्रमा, हॅल्युसिनेशन म्हणून सांगलां. हातूंत कांय अजाप दिसना. लोकांन हाच्या पयलीं सांगलां, आतांय सांगतात आनी मुखारय सांगतले. पूण इगर्ज माता आमकां स्पश्ट शिकयता की ते एक चारित्रीक गणित आनी जेजू निजाकी पुनर्जीवन जाला. 3 प्रूफ वा आधार आमी घेवं येता. पयलें कितें म्हळ्यार खाली पडिल्लो तो फोंडो. आतां खाली आशिल्लो तो फोंडो सर्वस्व म्हणून आमकां सांगूंक जायना. त्या मुखांतरच जेजू जिवन जाला म्हणून आमकां सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार खाली आशिल्लो फोंड खंयचोय जावं येत. पूण म्हाका भाऊ न्ही भणीनो, जेजूक निकेपिल्ल्या त्या फोंडा सरशीं ते शिपाई आसले. आतां मोरी मगदलेन आनी हेर कोण जेजूक निकेपिल्ल्या त्या फोंडाक गेल्ले. कोणी म्हणूंक पुरो ते दुसऱ्याच फोंडाक गेले आनी थंय तांकां पळोवंक मेळोंक ना म्हूण. पूण मोरी मगदलेन आनी हेर दुसऱ्या खंयच्याय फोंडा सरशी गेल्ले न्ही. ते गेल्ले शिपाई आसच्या फोंडा सरशींत. आनी शिपाई कोणाच्या फोंडाक राखताले? जेजूच्या फोंडाक न्हू, दुसऱ्याच्या फोंडाक न्ही. तशें म्हणटाना तो खाली फोंडी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक एक साक्ष जाता. एकच साक्ष न्ही, पूण जायत्या साक्षां पैकी तो एक साक्ष जाता. हेर थोडे म्हणटात जेजूचें पुनर्जीवनपण आपोस्तलांनी तांचे इतल्याक घडलेलीं घडपां वा एक हॅल्युसिनेशन म्हूण. हॅल्युसिनेशन म्हळ्यार चिंत्या तूं एका व्यक्तीक चिंताय वा त्या व्यक्तीचो तूं चड मोग करताय आनी त्या व्यक्तीक सदांच तूं चिंतून आसाय. आतां चिंत्या तो व्यक्ती तुजे तावन पयस गेलो जावं पुरो मरणान. आनी तेन्ना कितें जाता, त्या व्यक्तीक तूं तुजे मुखारच पळयताय. त्या व्यक्तीन तुजे कडेन उलयल्लें बरें, त्या व्यक्तीन उठोन आयिल्लें बरें अशें तुका दिसता. हाका हॅल्युसिनेशन म्हणटात. तें एका रितीची मानसीक पिडा म्हूण येता. आतां थोडे म्हणटात आपोस्तलाक आनी मोरी मगदलेनाक जेजूचेर इतलो मोग आशिल्लो की त्या देखून जेजू तांकां दिश्टीक पडटा. जेजू एक्चुअली दिश्टीक पडना, पूण हांच्याच मोतीची ती एक घडपां म्हूण ते म्हणटात. पूण म्हाका भोव न्हू भणीनो, भ्रमा वा हॅल्युसिनेशन सकट जाणांक जावंक साध्य ना, एकल्याक मात्र जाता. आनी ते जायतो वेळ आसना, थोडो वेळ मात्र, थोडी मिनटां मात्र. पूण आमकां पवित्र पुस्तकांतच स्पश्ट सांगता की जेजू जायत्या जाणांक दिश्टीक पडलो, 500च्या की चड लोकांक दिश्टीक पडलो. आतां चिंत्या जेजू एक जेजूचें पुनर्जीवनपण आपोस्तलांनी केल्लीं घडपां जाल्यार वा तें हॅल्युसिनेशन जाल्यार एकाच वेळाक 500च्या की चड लोकांक अशें जावचें कशें? हॅल्युसिनेशन थोड्या वेळाक मात्र, पूण हांगासर तो सगळ्यांक दिश्टीक पडटा आनी ते सदांच जेजू जिवन जाला म्हूण गाजयतात अशें जावचें कशें? म्हळ्यार तें हॅल्युसिनेशन जावंक साध्यच ना. तिसऱ्यान आपोस्तलां थंय जाल्ली बदलावण वा आपोस्तलांची जिणेरीत वा आपोस्तलांचो भावार्थ. चिंत्या जेजूचें पुनर्जीवनपण एक सत न्ही, एक फोटो, एक तांणीच घडलीं घडपां जाल्यार ह्या घडपां फाटल्यान आपणाचें जिवीत सारूंक वा त्या खातीर मार्तीर मरूंक सयत हे कितें पिशेंगी? वय की न्ही? पळयात जेजू खातीर ते जियेले, मात्र न्ही जेजू खातीर मार्तीर सयत मेले
आणि तो जेजू जिवंत जाला म्हूण सगळ्यांनीतल्यान पासारले न्हय खंयच्यागी एका गांवाक वचून बागार त्याच गांवांत खंयसर जेजूक जिवेशी मारले त्याच गांवांत ते म्हणटात की तुमीच जेजूक जिवेशी मारले पूण बापान ताका पुनर्जीवन केलो पळया म्हळ्यार तांचे थंय जाल्ली जिणये बदलावन जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक वर्ती सागस आनी ते न्हय एका काळाक एका दिसाक 2 म्हयन्याक वा एका वर्साक बागार आपणाचो जीव दिता म्हणसर जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून ते परगट करूंक शकले आनी तेंच इगर्ज माता शिकयता की जेजू जिवन जाला आनी हे सत हो गुटो न्हय आपोस्तलांची घडपा बागार एक चारित्रीक घडीत आनी जेजू केदेंकच मोर आसना तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयंत तुमकां आसलो दुबाव पयस केलो म्हूण चिंता जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे 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 म्हाका आटाचें प्रॉब्लेम आसलें 6 वर्सां पयलें आनी हांव आटाच्या प्रॉब्लेमाक दोतोरा धरचें येताना दोतोरान सांगलें आमकां गूण करचें सकत ना तुका गूण करचें जाल्यार तूं देवा कडेन माग म्हूण सांगलें आनी हांवें दोतोरान सांगलें तुका देवाची पत्नी आसल्यार तुका किर्तनां दिता तूं किर्तन वाच म्हूण सांगलें आनी दोतोरान म्हाका 7 किर्तनां बरोवन दिलीं आनी हांवें 7 किर्तनां वाचता म्हळें आनी हांव कंटिन्यू किर्तनां वाचलीं मागीर हांव बाळू जेजूचे इगर्जेक आयलें आनी बाळू जेजूचे इगर्जेक येवन हांवें पाद्रा कडेन मागून सांगलें आनी मागतना हांव मस्त रडलीं आनी बाळू जेजून म्हाका म्हजी पिठा हागून गेली आनी हांव बाळू जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां आनी सर पाद्रापानी प्रकारंगाटेच्या सर पाद्रापानी म्हजे खातीर मागल्लें आनी त्या पाद्रापांगी हांव काळजांत देव बरें कर म्हणटा आनी बाळू जेजू म्हज्या काळजांत देव बरें कर म्हणटा आनी ताका आनी म्हज्या जिवितांत ताका सर ताची आशिर्वाद हांव बेसांव म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर मागतां आनी बाळू जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर बेसावांचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर जेजू बाळका